आम्ही आज सकाळी आमचे हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दिवचले किंवा व्हिजिट दिली आणि आमच्याबरोबर त्या हेल्थ सेंटराचो हेड डॉक्टर मेधा साळकर आसले आणि दुसरे ब्रदर्स आहा ते आसले आमचे वांगडा. मुद्दाम म्हणून भेट दिवपाचें कारण अशें आसलें की आमी कालूच जाल्लेल्या सेशनात अशें नमूद केल्लें, सरकारा कडेन विनंती केल्ली की ज्यो 4 बेड आहा हेका डायलिसिसाक ते डायलिसिसचे फॅसिलिटी वाडोवची आनी ते 4च्यो 8 करच्यो, जेणे करून जे आमचे दुर्दैवान जे आमचे हांगासर डायलिसीस पेशंट जे वाडटा त्या पेशंटांक ऑल द वे फ्रॉम बिचोले किंवा मयासून वाळपय किंवा ते बांबोळे वचचें पडटा आनी हेका लागून सामकी लोकांची गैरसोय जाता. म्हणून ह्यो जर बॅडी वाडयल्यो जाल्यार त्या हांगासरल्या लोकांक खंय कंप्लेंट करून ट्रिटमेंट मेळोंक शकता. ह्या उद्देशान आमी थंय विजीट दिली आनी सुविधा बी आहा ती पळोवपाक गेल्ले. तर आयज आमकां दिसलें की थंय सुविधा आनीक उपलब्ध करूंक शकता. 4 बेड घालपाची थंयसर एक बरो वेवस्थीत रूम आसा. म्हणजे हांव आतां सरकाराक आनी माननीय हेल्थ मिनिस्टराक मेळोन हे जे आमी जे उलयल्लें आसा विधानसभेत ते तेंचे जे फुलफिलमेंट आहा ते कंप्लीट करपाक तेज्या फाटोफाट प्रयत्न करतलो. तेज्या बरोबर आतां ताजे सुविधा आसा म्हणजे जेणे करून ऑपरेशन थिएटर एक वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर आसा थंयसर. बऱ्यापैकी थंयसर बारीक सारीक ऑपरेशन आहा म्हणजे सादारण कोणाचे मूतखड्याचे मागीर बारीक सारीक फ्रॅक्चर जाता न्हू किंवा मेटर्निटी ऑपरेशन अश्यो खुबशीं बारीक सारीक ऑपरेशनां थंय जावंक शकता वेवस्थीत रित्या, जेणे करून बाकीची हॉस्पिटलां आमची आहा पळय गोवा मेडिकल कॉलेज किंवा आझिलो हॉस्पिटल हेजेर लोड कमी पडटलो. आतां सरकारान आमकां जशें आमी नमूद केल्लें आहा तशें सरकाराच्या निदर्शनाक हाडून दिल्लें आहा की जो स्टाफ थंयसर जायो हेका थंय ताबडतोब तेंच्यांनी स्टाफ नेमणूक करपाक जाय. तशेंच तेज्या बरोबर काही स्टाफ जे आमच्या हांगा एक्सरे टेक्निशियन ना ते एक्सरे टेक्निशियन थंय उपलब्ध करून दिवपाची गरज आहा. आयज हांव प्रामुख्यान ह्या गोश्टीची सूचना आमचे माननीय हेल्थ मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्याच्या खात्यार घालतलो आनी ही कामां करून घेवपाक खूब प्रायोरिटी दितलो, जेणे करून आमचे जे दुर्दैवान जे आयज किडनी पेशंट म्हणा हे जे वाडटा तांकां खंय तरी सुविधा मेळटली. काही कंप्लेनी आमचे मेरेन अश्यो पावल्ल्यो आसा की तासून तास लोकांक बसून रावचें पडटा. ओपीडीक येता त्या ओपीडीक लोकांक तासून तास बसून रावचें पडलें जाल्यार लोक त्रस्त जाता. म्हणून तेज्या सरकारा कडेन त्या माध्यमांतसून ओपीडीक आनीक डॉक्टर नेमणूक करची अशी बी विनंती करतलो हांव सरकारा कडेन. आनी अश्योय कंप्लेनी येता की काही लोक स्टाफ आसा अशें तेंचे उद्धट वागणें आसता, विचार तेंचे उद्धट आसता. ती अशी इल ट्रिटमेंट म्हणजे बारीक लोकांक किंवा पेशंटांक थंयसर गेल्या उपरांत ट्रिटमेंट बरी मेळपाक जाय हेजी आमी खबरदारी घेतले आनी थंयसर कोणाचेच कितें गैरवर्तणूक जावचें ना हेजी आमी काळजी घेतली.